दाबोळे विमानतळा लागसरच्या वाठारात आशिल्ल्यो बिगर गोंयकारांच्यो खोपी येवपी पर्यटकांक गोंयचे वायट चित्र दिता म्हूण फाटीं ह्यो खोपी काडिल्ल्यो। तरी आसतना थंय कांय बिगर गोंयकार येतात हें दिसून आयलां। तशेंच ह्या वाठारांत इमारती येतात। थंय कितें वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण विमानतळ अधिकरणान आनी चिखले पंचायतीन लक्ष घालचें म्हूण मागणी डेप्युटी कलेक्टरान केल्या। आरडेक्सो खातीर दाबोळच्यान जॉन डिसिल्वा। Here, as of now, there is nothing been panicky. We have discussed these issues with the airport authority also. The population itself is also not that big. It's almost around 100, 120. That's what they say. So it's only during night hours we understand that they are coming over here because their luggage and all everything is taken. They were removed from this place. They were asked to go to a safer place. As of now, there is no threat at all. But bird hit cases would be one of the concern. That is because of the garbage accumulated. Last time we had even instructed panchayats to keep this place clean, remove the garbage whatever was left out. But anything was done? Yeah, they have removed whatever plastic was there. That was removed. Subsequent to the removal from this area, collector has already told us to keep a vigil on this place, that they don't come back and then they center. Now what is seen as some garbage is been dumped in the locality, nearby locality, but there is not even a single person seen here. What I am of the opinion is I need to instruct police, maybe understanding that they are coming during night hours. We will have to instruct police to keep a vigil and then see that they don't assemble. This जे हा ते आता फाटले दिसांनी आयकलेले की ते क्लियर जालें, पण आता पळोवपाक गेले जाल्यार हे सेंटीज आता परतून थिंगा डेव्हलप जाला। हेजेर आमची पंचायत काय एक्शन घेयना म्हणून हे म्हाका दिसता। हे एक्शन हे इतली रिस्क हा तेही तुमकां सांगता कित्याक लागून ते आमचो जो एअरपोर्ट हा तो लँडिंग झोन त्या सायडीन हा। हे सेंटीज येवन एक फाल्यां सकाळीं आमचे रशियन फ्लायट जावं इंडियन फ्लायट जे देंवतात, जे फॉरेन टुरिस्ट येतात, तांकां हे कितले टेररिस्ट एक्ट जावं शकता, कोणीय थिंग येवन लिपोवंक शकता, कितें व्हडली टेररिस्ट एक्ट जावं शकता। सो हांव मागता एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी पंचायतीन हेजेर बरोचो बरो एक्शन घेवन हे सगळें बंद करचें। चान्सीस म्हळ्यार 99% पळय ते मायग्रंट रावता ते इतले बुरशीपण करता आनी ते टेम्पररी शेड करता आनी थंय जे कितें नुस्तें उजरोवपाचें चिकन आनी कितें कितें थंय गॅर्बेज उडयता कोण सो तेजे बट इट 100% जातलेंच। आनी फर्स्ट थिंग म्हळ्यार कितें बिल्डींग पळय ग्राउंड प्लस 4 टॉप लेवला बांदल्या तेंच्यांनी, ते पिडीन कशें परमिशन दिलें आनी कोण तेजो बापूय कितें भितरल्यान चलता कांय खबर ना। गव्हर्मेंट करता कितें म्हणून, कित्याक प्लेन लँडींग जाता तो प्लेसीचेर तर हे भाशेन व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदल्यो। फाल्यां सडनली एक फाटल्या दिसा एक प्लेन ऑलरेडी पडलेलो थंय सी एरियेर कितें तरी कंपाउंड तुटून भायर येवन एक्सिडेंट जाल्लो आनी थंय पायलट मेल्लो एक पाटी। सो ते भाशेन ते जायले जाल्यार ते आख्खें समजें काबार जातलें आनी खूब लोक मरून वयतलो, दाबोळे आख्खें सगळें मॅश जातलें। कित्याक ती बिल्डींग बांदपाची पयलीं सद्या पिडीएन म्हाका दिसता स्टॉप करपाचें आनी जे मायग्रंट आहा तेजेर पुलिसांनी कितें एक्शन घेवन तांकां जाता तितले बेगीन क्लियर करपाचें थंयची एरिया ती आख्खी।